नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवन. दिप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. जुवारीची दुसरी 4 लेन उक्ती जाली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हस्तुकी लोकार्पण जाले. वांगडा केंद्रीय मंत्री व्ही.के. सिंग, श्रीपाद नायक, मुख्यमंत्री सावंत आणि हेर मंत्री आमदार आशिल्ले. रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट आणि पर्वरेच्या 4 लेन फ्लायओव्हराच्या कामाची बुन्यादूय. रोड सेफ्टीमध्ये आपल्याकडे प्रपोजल 1777 crores of rupees पाठवलेली आहे. ॲक्सिडेंट खूप मोठ्या प्रमाणात गोव्यामध्ये होतात. ते ॲक्सिडेंट प्रो झोन काढण्यासाठी ही प्रपोजल आपल्याकडे पाठवलं आहे. त्यामध्ये 177 कोटीचं प्रपोजल आपल्याकडे गेलेलं आहे. आणि खास करून आमची छोटीशी कनेक्टिव्हिटी राहिलेली आहे, ती मडगाव पासून सुरू होते, ती आपल्या कारवारपर्यंत जी कनेक्टिव्हिटी आहे, म्हणजे करमळघाट काढून जी काणकोण आपण पण बघितलेलं आहे की काणकोणला जात असताना तेवढाच पॅच बाकी राहिलेला आहे. पण तुम्ही आणि तुमचं डिपार्टमेंट हे त्या बाबतीत हुशार आहे की तुम्ही टनेल करायचा की ते बाजूने रस्ता काढायचा हे एकदाच ठरवा. प्रमोदजींनी विशेषतः ब्लॅक स्पॉट बद्दल मागणी केली होती. त्यांनी 177.73 कोटी रुपये त्याची मागणी केली होती. मी 100 कोटी रुपये याचं सँक्शन ताबडतोब करतो आणि हे पूर्ण काम त्यांनी सुरू करावं. त्यांना उरलेले 77 कोटी पण आम्ही लगेच देऊ असा त्यांना विश्वास देतो. कारण रोड ऍक्सिडेंट मध्ये मरणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे आणि माझी त्यांना विनंती आहे की एकही ऍक्सिडेंट होणार नाही असं गोव्याला राज्य म्हणून तयार करण्याकरता आपण जरूर प्रयत्न करा. आपल्या इथे फ्रान्समध्ये, पॅरिसमध्ये जसं टावर आहे, एफेल टावर, तशा टाईपचं गोव्याचा हा ब्रिज आणि हे पर्यटनाचं स्थळ जागतिक कीर्तीचं होईल असा मला विश्वास आहे. सिक्युरिटी मोडून संसदेन घुसखोरी. ताचे कारण खंय देशातली बेरोजगारी. काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीचे रजाव. खासदारांक सस्पेंड करून बीजेपी विरोधकांचो आवाज चिड्डिता. दिल्लीत निदर्शना उपरांत जाल्ले इंडी अलायन्साचे सभेंत राहुल गांधी उलयलो. खासदारांक सस्पेंड केले म्हूण इंडिया अलायन्साची गोंय धरून देशभर निदर्शना. 146 खासदार सस्पेंड. अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए. अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे. उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी. देश में भयंकर बेरोजगारी. इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है. ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है. हर एमपी लाखों वोट लेके आता है. आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है. खासदाराक सस्पेंड करून बीजेपीन लोकशाहीची हत्या केली. बीजेपी संविधानाक मानिना, ताचो वापर करून सत्तेर येता. गोंयांत आझाद मैदानाचेर काँग्रेस, आप, टीएमसी, शिवसेना आणि शरद पवार एनसीपीची एकठांय निदर्शना. खासदारांनी जे डिमांड केलो की तांणी उलोवचें तांकांच सस्पेंड करून उडयले. सो खंय तरी आज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चल्ल्या, खंय तरी आज लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला. एकूच हांव ह्या सरकाराक चेतावणी दिवपाक सोदतां की तुमी कितले जरी प्रयत्न केले, लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केले, खासदारांक सस्पेंड केले. आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन जेन्ना अडानीचो जेन्ना इशू काडिल्लो, मोदानीचे जेन्ना रिलेशन विचारिल्ले, तेन्ना इल्लिगल पद्दतीन 24 तासां भितर ताका खासदार म्हणून तांणी काडून उडयल्लो. दे वर फायटींग फॉर देअर रायट्स एंड इट इज शेमफुल एंड दिस शोज द डिक्टेटोरियल अप्रोच ऑफ दिस गव्हर्मेंट. दोतोर कालुसान जे सांगला, they brought in laws pertaining to several sections pertaining to IPC, pertaining to criminal offences,
and these had to be debated. जो ऑपोजिशन लिडर्स आसा, जे ऑपोजिशन MPs आसा, तांकां पार्लमेंटांतल्यान सस्पेंड करता फक्त प्रश्न विचारता म्हणून. ब्रीच जाली, सेक्युरिटी ब्रीच जाली, 5 फोल्ड सेक्युरिटी आसा भितर सरपाक पार्लमेंटान. अशा वेळार ते फ्लेअर पावले कशे भितर, हाजेर अमित शाह कांय उलयना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. देश फुडें सरतलो जाल्यार तरणाट्यांनी ग्रामसभांनी वांटेकार जावंक जाय. मुखेल म्हायती आयुक्त विश्वास सतरकाराचो उलो. जिपाडान बुधवारा युवा ग्रामसभा दवरिल्ली. गोंयभरच्या कितल्याशाच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. खांडोळा कॉलेज पयल्या नंबरार. म्हायती हक्क कायद्याचेर पोस्टर, घोशवाक्य सर्त, सुप्रशासनाचेर क्विज सर्तूय जाली. तुमकां खबर आसतली की स्वातंत्र्या पयलीं हांगासर जे ब्रिटिशांचें राज्य आशिल्लें ताणें वेगवेगळे कायदे केल्ले. तातूंत एक ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट 1928 आशिल्लो. कशें आशिल्लें, मोठी चळवळ चलताली देशभर आनी ह्या चळवळींतल्यान जें कितें ब्रिटीश सरकार ठरयताले त्या लोकां पर्यंत पावचें न्ही. पावले जाल्यार असंतोश निर्माण जातलो. लोकांक ती चळवळ जी आसा ती फुडें पावतली आनी ह्या एकाच कारणामुळे ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट 1928 तेच्या वेळार हाडलो. परंतु जेन्ना आमी डेमोक्रेसी एक्सेप्ट केली, कॉन्स्टिट्युशनल डेमोक्रेसी, मागीर टायम एंड अगेन हायकोर्टांत आसात, सुप्रीम कोर्ट आसात. 1975 पयल्या वेळार राजनारायण वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया ह्या एक लँडमार्क जजमेंटान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान सांगलें की हांगासरलो सर्वसामान्य मनीस जो आसा ताका सरकाराक कितें चलता ती प्रत्येक गजाली ताचे पर्यंत पावपाक जाय. जाल्यार खरे तरेन खऱ्या अर्थान पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आमी पळोवपाक मेळटली. So it is in this context that the GPARD has taken the lead to celebrate this. RTI is an important tool, a very strong tool of good governance. There was an event that was organized for the purpose of RTI Day by the Commission. However, for the reasons beyond our control, we could not give those awards to the prize winners. I think this is the next best day where we can also give the awards to the winners. I am very thankful to the judges where we have had first All Goa Youth Gram Sabha. With the very short notice, colleges have given tremendous support to us. 16 colleges participated. Over 500 students participated. Faculty, another 30-40 faculty came. So we were overwhelmed with the response that has come from you. तिळारी कालव्याचे मेजर रिपेराचे काम पुराय जाला. तिळारी कॅनल दुरुस्तीच्या कामाक लागून लागीं म्हयनोभर बंद आशिल्लो. पंपिंग शेनवारा सावन सुरू जाता. पंपिंग सुरू जाल्या उपरांत पर्वरे वाठारांत आशिल्ल्या उदकाचो उणाव जाग्यार येतलो म्हूण WRD मंत्री शिरोडकर सांगता. आज 22 तारीख जावन आसा. फाल्यां सकाळी उदक सोडटले. आमचे चीफ इंजिनियर बदामी जे आसात ते काल वचून आयले थंय आनी काल रातचे पर्यंत तांचे मेजर जे काम आशिल्लें पयलीं, मेजर म्हणजे तशें मोठे मेजर न्ही पूण कालव्याचें काम रिपेर करपाचें हें काल राती म्हणजे आज फांतोडेर पर्यंत सोंपलां. आनी ते मुळे फाल्यां 23 तारखेक सादारणशे 12 पर्यंत उदक कालव्याक सोडटलें. आनीक हे प्रामुख्यान म्हणजे कमिटमेंट कित्याक लागून जर जाय जाल्यार उदकाची अडचण नातलाच्या दिसाक जावची न्ही. विशेश करून पर्वरी भाग जो आसा पळय, हे पर्वरी भागात उदकाची अडचण जाता ती निवारण जावचें आनी म्हणून 23 तारखेक उदक सोडटलें. म्हणजे ते 24 तारखेक रातचे किंवा 25 तारखेक सकाळी पावूंक जाय, जेणे करून पर्वरीचो प्लांट जो आसा तो प्लांट आमी मुखाल्ली 2-3 दिसांत सुरू करूं शकतले. गोंयभरच्या हायवे वयले स्पीड ब्रेकर काडचे म्हूण केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान नॅशनल हायवेच्या मुंबय विभागान सांगला. गोंय PWDक निर्देश दिवन बेगीन प्रस्न सोडोवचो म्हूण हायवे मंत्रालयान मुंबय विभागाक सांगला. हायवेर आशिल्ले स्पीड ब्रेकर येरादारीक त्रास करता म्हूण फोंडेच्या निखिल देसायान प्रधानमंत्र्याक बरयल्ले. ते उपरांत कारवाय. देशभरच्या हायवेर आशिल्ले स्पीड ब्रेकर काडचे म्हणून कांय वर्सां पयलीं सुप्रीम कोर्टान निर्देश दिल्ले. कांय राज्यांनी निर्देशाचे पालन करून स्पीड ब्रेकर काडले. मात गोंयच्या हायवेंचेर स्पीड ब्रेकर आसात तशेच.
स्पीड ब्रेकर येरादारीक त्रास करता म्हणून फोंडेच्या निखिल देसायान पंतप्रधानांक बरयले. ते उपरांत गोंयभरच्या हायवे वयले स्पीड ब्रेकर काडचे म्हणून केंद्रीय रस्ते येरादारी आणि महामार्ग मंत्रालयान PWDक निर्देश दिल्या. पळय नॅशनल हायवे म्हणटा थंय खंयच स्पीड ब्रेकर आसपाक जायना ही मिनिस्ट्रीची गायडलायन्स आसा. त्या खातीरूच ताका नॅशनल हायवे म्हणटात एज कम्पेर्ड टू आमचे MDR किंवा स्टेट हायवे आसा पळय तशें. तरी हांगासर घाल्ले आसात आनी मिनिस्ट्रीची गायडलायन्स आसून सुद्दां 2016 सांगिल्लें की सगळे स्पीड ब्रेकर्स काडचे म्हणून अक्रॉस इंडिया. तरी ते उरल्यात हांगासर आनी ताजे भायर नवे परत रम्बलर्सय घातल्यात. ते आमगेले हाजेर रम्बलर्स सिंगल स्ट्रायक रम्बलर्स मारना डबल ट्रिपल मारल्यात वीच आर एक्टिंग ऑल्सो एज अ स्पीड ब्रेकर. प्लस दुसरे हेल्थ हॅजार्डूय जाता लोकांक आनी हांगच्यान जे कोण GMCक वतात तांकांय NH 748 आनी NH 566 जो शिरोड्याच्यान हांगा कनेक्ट जाता थंय सुद्दां इतले रम्बलर्स जातात की तांकां सामकें पेन जाता. पूण तो हांवें पेटिशन घाल्लें प्रायम मिनिस्टर ऑफिसार आनी प्रायम मिनिस्टर ऑफिसान घालतकीर तांणी तो चीफ इंजिनियर ओम प्रकाश श्रीवास्तव म्हणून ताणें तो हे घेवन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डायरेक्शन दिवन स्पीड ब्रेकर काडचे सगळे म्हणून डायरेक्शन दिल्लें आसा. आनी रोड सेफ्टी ऑडिट म्हणटा पळय RSA म्हणटा तें हांगा केल्लें ना. ते तुमी तांकां प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक किंवा चीफ इंजिनियर नॅशनल हायवेज अँड ब्रिज तांकां विचारचें पडटलें. ते 4 स्टेजीन जाता. एट फर्स्ट डिझायन स्टेज, सेकंड ऑपरेशन स्टेज, थर्ड आसा ते मेंटेनन्स आनी कन्स्ट्रक्शन 4 स्टेजीन ते कंप्लीट करचें पडटा. ते आजून आमचे हांगा केल्लें ना. गोंया भायर तरी अशें स्पीड ब्रेकर मेळना तेन्ना गोंयानूच कित्याक त्या प्रमाणे ताणें लेटर केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता ताका रिप्लाय येयल्लो आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आनी गोवा गव्हर्मेंट हाजेर कितें एक्शन घेता ही पळोवची पडटली. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. इस्रोचे गगनयान मिशनाक लागपी ऑर्बिटल मॉड्यूल एडॅप्टराचे फ्लॅग ऑफ जाले. गोंयच्या कायनेको कंपनीन गगनयाना खातीर लागपी ऑर्बिटल मॉड्यूल एडॅप्टर आनी बाकीचे पार्ट्स तयार करता. कंपनीन हे आदी चंद्रयानाक लागपी स्पेअर पार्ट्स तयार केल्यात. Particularly today we have gathered here to witness the flagging of ceremony of what is called an orbital module adapter, which is a very important component which is going to go on Gaganyaan mission. Gaganyaan mission is a mission which will carry the first Indian to the space, human to the space. So it's a very, very critical mission which will make our country proud and put us among very few nations who have sent a human being into space on their strength of their own technological prowess and their own missions. So we are very, very privileged to be part of this significant mission and looking forward to many such more. As you are aware, we also were a significant contributor in Chandrayaan mission, which was a grand success, and the entire world saw India coming of age and achieving a feat of landing the lunar rover on the south pole. पोर्तुगेज पासपोर्ट घेवन भारतांत रावपी गोंयकारांक दोट्टी नागरिकत्व दिवचें म्हूण चर्चील खंय प्रधानमंत्री मोदीक बरोवपाचो आसा. पोर्तुगेज पासपोर्ट आशिल्ल्यांचो मतदानाचो हक्क काडचो न्ही. पोर्तुगेज पासपोर्टाच्या आदारान कितल्याशाच गोंयकारांनी आपले घरदार सांबाळ्ळे. युरोपांत कामाधंद्याक ताचो लाव जाता. अशे बरे गजालीक उर्बा दिवंक जाय. पोर्तुगेज पासपोर्टीचेर आज आमगेले घरा बे वयसले कितकोन ते थिंग बाळ वचोन इतलो मिनोट करून कितें जोटाय आपल्या घरा बे वयर काडाय. सो तेका लागून हांव मागोता प्रायम मिनिस्टरा कडेन हांव चिटी बरयतलो की आमगेल्यो ज्या पुर्तुगेज पासपोर्ट आहाय तेगेल्यो इंडियन पासपोर्ट तूं कॅन्सील करूं नाका. तूं तर इंडियन पासपोर्ट जर कॅन्सील करता OCI ते गोंया आयन रावपाची पूण तूं तेंगे वोट काडा. कित्याक वोटींग काड तूं? ते वोट पुर्तुगालाक जायी पुर्तुगेजाक जायी इंडियाक इंडियन वोट जाय न्हू. जो पण इंडिया आहा मनीस पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन तो पुर्तुगाला वचून वोट गायना वोट तेगे इंडियेक. सो तूं तेगेलो वोट तेगे पासपोर्ट कित्याक बंद करपाक जाता? वोट कित्याक लागून तेगे वोट कित्याक काड तूं? तेम कितें रॉंग केलें म्हणून पाप केलें तेमी ना न्हू. पळय पंडिचारी पुर्तुगेज कॉलनी तेमी दुआल सिटीजन दिलें बरें. आमी गोंयांत जे कोण पुर्तुगेज पळय तांकां दुआल सिटीजन दी. तुगे वोट तुका ओलो आमी इंडिया ओलो वोट तें बिराड वोट कित्याक दवरता लोकांक? तें जावपा जायना.
शुक्रारा सकाळी वागातोर दर्यार न्हावंक गेल्ले कडेन एकलो बुडला तो जीन दत्ता दिल्लीचो म्हूण कळटा. थंयच न्हावपी फॉरेनरान ताका बुडटा तो पळोवन भायर काडलो. मात हॉस्पिटलांत व्हरतासर तो वाटेर सोंपलो. 3 जाण खंय सकाळी वागातोर न्हावंक गेल्ले. सोंपला तो खंय 15 दीस फाटीं गोंयांत जॉबाक म्हूण आयिल्लो. नमस्कार, आमी सद्या आसा वागातोर बिचार आनी सकाळी फुडें 6 सुमार असो एक इन्सिडंट घडलो की हांगासर 3 जाण फ्रेंड्स हांगासर न्हावपाक येयल्ले आनी ते अशी इन्फॉर्मेशन गावले की ते दिल्लीचे म्हणून. आनी तेतूंतलो एकटो जो तेंचो फ्रेंड आसलो तो न्हाताना बुडटालो आनी बुडटा तो एका फॉरेनरान ताका पयलो आनी त्या फॉरेनरान ताका वाचोवपाचो प्रयत्न केलो आनी ताका वयर काडलो. आनी जेन्ना ताका हॉस्पिटलांत व्हरताले तेन्ना ताका डिक्लेअर केलो की तो डेड म्हणून. आनी अशी आमकां इन्फॉर्मेशन गावले की तो 15 दीस जाले गोंयांत येयल्लो आनी खंय तरी एसिस्टंट मॅनेजर म्हणून तो काम करतालो. ही आमकां इन्फॉर्मेशन गावल्ली आसा. हेचेर पुलिसांची फुडली चवकशी चालू आसा. प्रुडंटा खातीर वागातोरच्यान नौसराज सालगांवकर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.